आपलो गांव सोबीत सुंदर आसचो अशें सगळ्यांक दिसता. कलांगूट तशेंच सरभोंवतणीची ब्युटिफिकेशनाची कामां बरी जोरान सुरू आसा. जायते ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स तुमकां ह्या वाठारांत दिश्टी पडटा. गांवांत आशिल्ल्यो जायत्यो नामनेच्यो जागा सारक्यो डेव्हलप करून चड ट्युरिस्ट कशे अट्रॅक्ट करपाक शकता हाचेर बऱ्यापैकी काम केल्लें दिश्टी पडटा. सर, कलंगूट तशेंच तुमचे जे सरभोंवतणी गांव आसा, तुमी ब्युटिफिकेशनाचेर सुद्दां खूब लक्ष दिल्लें आसा. कांदोलीम जे सर्कल आसा थंयसर तुमी एक ब्युटिफिकेशनाचें कामूय केलें. एक लेक आसा तो ब्युटिफाय आनी ते आय लव कांदोलीम बऱ्यापैकी आमकां दिश्टी पडटा रातचो जेन्ना वयता तेन्ना. ही कामां ट्युरिजम वाडोवपाक तशेंच एक गोंयचे लेवल वयर व्हरपाकूय मदत जाता सर. कितें आशिल्ली आयडिया? सी, गांवची आयडेंटिटी तशीच उरपाक जाय. गांवान कितें तरी दिसपा सारकें आसपाक जाय. नॅचरल ब्युटी इम्पॉर्टंट, गार्डन इम्पॉर्टंट, लेक जे आहा, तोंयी जे आहा, ही तोंयी बरी सायडीकसून लोबरांनी बांदकाम करून एका बरे लायटी घालून थिंगा वॉटर रिज्युविनेट जावपाक तेजे बरो स्प्रिंग घालप, तेका म्हणजे एक स्प्रिंकलर घालप आनी तें उदक खंयसून तरी स्प्रिंगानसून येता काय शेतांतलें उदक येवन ते तळ्यान उरता. थिंगासर नुस्तें जें आसता तेका ऑक्सिजन मेळपाक जाय. फॉर दॅट तो स्प्रिंकलर घालीत, आमी फावंटन म्हणटा तेका, जाल्यार तेंकाय बरें पडटा. लोटस पॉन्ड करप, लोटसाचें कितें तरी एक बरी वेरायटी हाडून तितून घालप आनी थिंगा सगळ्याक लोटस येवप. म्हणजे दीस ब्रिंग्स ऑल वॉट इज रिक्वायर्ड इन अ विलेज. आमचे विलेजींनी जे आदी आमचे जाणट्यांनी करून दवरलेलें ते आमी फुडें व्हरपाची आयज गरज आहा. आनी ते जर तर आयज आमी फुडें व्हरना जाल्यार ही तोंय कोण तरी भरून उडयतलो. ही तोंय कोण तरी येतलो आनी म्हणटलो की आपल्या जे भाटान येतो हें आपण पुरयता. ही आयज पंचायतींनी, WRD, आमदार म्हणून, लायक मायंडेड NGOs म्हणून हेंच्यांनी प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. ही सगळीं पॉन्ड्स ही आदल्यांनी केल्लीं, जाणट्यांनी आमच्या करून दवरलेलीं. हय, आख्खी गोंयची पॉन्ड्स जी आहा ती आमी आयडेंटिफाय करूंक जाय. Government needs to identify. For that, village panchayats have to identify first. आणि तेणी आपलो विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आमी म्हणटा तो करपाक जाय. आनी तेचेर ही सगळीं तोंयी वॉटर बॉडीज म्हणटा आमी ते आमी प्लॅनार दाखोवपाक जाय की हिंगा वॉटर बॉडी आहा, हिंगा वॉटर बॉडी आहा, हिंगा वॉटर बॉडी आहा, हिंगासर स्प्रींग आहा, हिंगासर इम्पॉर्टंट हो खुरीस आहा, हिंगा हो इम्पॉर्टंट देवस्थान आहा, हिंगासर ही आमचो हे भाशेचें राखणदाराचें देवस्थान, हें आमचो मिलाग्रिसो खुरीस. हो जावन आसा आमचो कल्चर आनी हें आमचें आदल्यांनी दवरून येयल्लें आमकां हें आमचें दायज. हें आमी सांबाळपाक जाय. आनी हें सांबाळतलो जाल्यार तुवें पयलो विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन करूंक जाय. आमदाराक घेवन तेजेर त्या जाग्याचेर त्या भोंवतणीचेर डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कितें तरी बारीक नॅचरल डेव्हलपमेंट इट इज. You have to protect that place so that somebody else doesn't come and encroach on it. बरोबर, सारकें. हें इम्पॉर्टंट आसा. आनी अश्यो कितल्योश्योच तळयो आसतल्यो आनी त्यो सर कदाचित आमकां म्हणजे आमी म्हणटा की उदकाची पायपलायन हे ते, पूण गांवागांवान सुद्दां ते आमी डेव्हलप करूं शकता तश्यो तळयो जर आसा जाल्यार. हय, वॉटर फिल्टर्स घालून तुवें उदकूय सप्लाय करूंक जाता. इफ इट इज अ गूड दिस थिंग विथ अ गूड स्प्रिंग, यू जस्ट पुट अ वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट एंड सप्लाय इट टू द विलेज. असो प्लॅन आमचो एक आसा करपाचो. सो तो रेडी जाल्यार आमी तुमकां दाखयतले.